नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. आदलो आमदार काल्लूस आल्मेदा परत भाजपात. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपाक मुरगांव तालुक्यांत लीड मेळटली म्हूण प्रदेशाध्यक्ष तानावडे उलयलो. मंत्री माविन म्हणटा दक्षिण गोंयांतले मायनॉरिटीची मतां भाजपाक. मजगतीं 2021त काल्लूस भाजप सोडून काँग्रेसीत गेल्लो. आतां परत भाजपात. भाजपाचो पयल्या टप्प्यांतलो प्रचार खंय पूर्ण. आमचे काल्लूस बाब आल्मेडा हे 2 वेळार भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आशिल्ले आणि भारतीय जनता पार्टी काल्लूस आल्मेदांक तशी नवीन ना. तांच्यांनी वास्को म्युनिसिपालिटी भितर 3 वेळा ते कावन्सिलर जाले, म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन. आणि भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळाचेर सत्तेन नासली तेन्ना पासून भारतीय जनता पार्टी बरोबर ते आशिल्ले 2007 नंतर. आणि आज परत एकदा खूब बरें दिसता की काल्लूस आल्मेडा परत आपल्या स्वगृही परतून आयिल्ले आसात. परत जो आपण निर्णय घेतिल्लो आसा पार्टीन येवपाचो तो एक बऱ्या तरेचो निर्णय आसा. कारण बरेचदा आमकांय वास्को वयतकच अडचण जाताली, काल्लूसाक न मेळटा येवचें पडटालें, फोनार उलयताले. पण आज आमकां एक हक्काचें घर परत एकदा वास्को हांगासर मेळिल्लें आसा. म्हणजे म्हाका याद जाता की आमी वास्कोन वयतकच अरे काल्लूस कितें तरी खावन वचूं जाय रे म्हणटकच घरा येवन वच म्हणपाक म्हणजे आमचें परकेपण अशें नाशिल्लें. आणि त्यामुळे परत एकदा आमकां स्वताचें अशें आनी एक ठिकाण वास्को शहरा भितर उपलब्ध जाल्लें आसा. जे म्हणटाले थोडे मायनॉरिटीज आमचे बरोबर ना, मायनॉरिटी ना, हो बदल जाल्लो आसा. नरेंद्र भाई मोदीन दिल्ले कॅन्डिडेट बाय पल्लवी धेंपो तेका कॅन्डिडेट म्हणून बसयतकूच सावथा हेंय चित्र चेंज जाला. आणि हे दाखोवन दिता आयचें उदाहरण आणि ते स्ट्रेंथन करता म्हणजे आनी बळकट जाता. बाब काल्लूस आल्मेडा आमकां जॉइन जावन आयज म्हाका याद येता आमचे आदले सीएम पर्रीकर बाबाजी कितें याद येता तेजी. तो एक दुयेंत पडले आनी सोंपले तेन्ना आमी भिले, सगळे भिले आमी. कितें लागून भिले? आमची पार्टी खंय चलतली, गव्हर्मेंट खंय चलतलो. पण आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पत्राचारान बाबा दाखयला की पार्टी चलपाची बरेपण चलता आनी गव्हर्मेंट बरेपण चलता. I have to confess that I was the person who took him from BJP to Congress party. I was also responsible to ensure that he got the ticket in Vasco. And I'm happy today because Kallus has come back to his parent party. इंडिया अलायन्साच्या नांवान नवे गठबंधन तयार जाला. सगळ्यांचे हितसंबंध सांबाळपाक जाय. ताका लागून एक वेळ उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेस कळाव करता. आदलो कायदो मंत्री रमाकांत खलप उलयलो. मजगतीं काँग्रेसी कडेन उमेदवारूच ना. हो पक्ष दिशाहीन म्हूण बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन थमणो मारलो. दोश दिला हांव केंद्रीय आमच्या नेत्यांक किंवा आमच्या हायकमांडाक. कारण अशें की एक नवें गठबंधन जावचो विचार देशभर चालू आसा. इंडिया अलायन्स हें तुमी जाणत आसात. अनेक पक्ष एकठांय येवन भाजपाच्या ताकदीक जी प्रचंड अशी ताकद आसा तिका तोंड दिवचो प्रयत्न आसा. हे करीत आसतना राज्यांनी जे विविध पक्ष आसात त्या पक्षाचे हितसंबंध सांबाळले. त्यांची जी कितें शक्तीस्थानां आसात त्या ठिकाणी तांकां तिकीट दिणें न दिणें ह्या चर्चेकच बरोच वेळ लागता. आणि आमची जी गोव्याची निवडणूक आसा ही तिसऱ्या पावड्याचेर आसा. फर्स्ट 2 जाल्ली आसा, तिसरी जावची आसा. अशा वेळी 2च जागा असल्या कारण कदाचित शक्यता अशी आसा की इतर जे मोठे प्रश्न जे असतात त्या प्रश्नाची उत्तरां शोधून काडची आणि नंतर गोंयची तिकीट दिवची असो विचार कदाचित जावं येता. इंडिया अलायन्स जे आसा ते अलायन्स हळूहळू आमी सुरवातीकूच म्हणटले तेंचे वेगवेगळे पार्ट जायत वयतले. कारण तांचे कडेन दिशा ना. त्यांचो एकमेव हें आसा एजेंडा की भारतीय जनता पार्टीचे सीट कमीत कमी कशें करप इतलेंच ते पळयतात. तांचे कडेन विजन ना. आणि एखाद्या पॉलिटिकल पार्टी आसत, एखाद्या देशाचें जर विजन सारकें नासत जाल्यार लोकूय तांचेर व्हडलो विश्वास दवरना. आणि त्यामुळे दिशाहीन अशी ही काँग्रेस पार्टी जाल्ली आसा. आणि त्यामुळे दिशाहीन पार्टी कारण ताका दिशा ना कितें कशें फुडें वचप तें. आणि म्हणून तर आज तांची कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक अजुनूय बरेच जाण हांवें पळयले की 2 जाण 3 जाण आपलो प्रचार करतात. कोण सांग्यार म्हणटा आपूण उमेदवार, तर कोण म्हणटा काणकोण वता आनी आपूण उमेदवार. उत्तरेक एकटो बिचोली वचून म्हणटा आपूण उमेदवार, दुसरो म्हणटा पेडणे आपूण उमेदवार. आणि त्यामुळे सगळेच जाण आपापल्या पद्धतीन उमेदवारी आपल्याक मेळ्ळी अशा पद्धतीन प्रचार करत आसात. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आणि उत्पल पर्रीकाराक परत पक्षान हाडप काय ना
ते बीजेपीचे केंद्रीय फुडारी थारायतले. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. कांय फुडारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आमच्या संपर्कात आसा अशें तो उलयला. तशेंच तुमचे कितलेशे लिडर आदे सोडून गेल्ले बीजेपी, पार्सेकर जावं मागीर उत्पल पर्रीकर आसा, अशे लिडर आसात, तांकां परत हाडपाचे कितें प्रयत्न चालू आसा? तुवें जे नांव घेतिल्लें आसा पळय तेंचे हाडप काय न हाडप हें केंद्र ठरयतलो. जे आमच्या हातीन जे आसा पळय तो पूर्णपणे आसा. थोडे आमचे बरोबर ओपनली आसतले, कांय जाण आमचे कडेन इन कॉन्टॅक्ट आसात. त्यामुळे पूर्णपणे सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी कडल्यान उबे रावतले. जशें आतां मविनान सांगलें, दक्षिण गोंया भितर बरेच जाण तेंच्यांनी आपलो सपोर्ट डायरेक्ट आनी इनडायरेक्टली, कांय म्हजे कडेन उलयले आहेत, कांय मविना कडेन उलयले आसात, कांय अलेक्स बाब शेकेरा कडेन. त्यामुळे ऑल आर इन टच विथ भारतीय जनता पार्टी आनी बऱ्या तरेन आमकां लीड मेळून आमी दोनूय सीट निवडून हाडटले. आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंगाक दिल्ली लिकर स्कॅमात जामीन मेळ्ळो. ईडीन ताका 4 ऑक्टोबराक धरिल्लो. 6 म्हयन्यांनी जामीन. संजय सिंगा कडच्यान पयशे मेळूंक ना म्हूण कोर्टान ताका जामीन दितना निरीक्षण नोंद केलें. ऑटिझमाच्या दुयेंती वांगडा काम करतना खूब शिकपाक मेळटा. तांकां प्रत्येक गजाल समजून सांगतना स्वताचें ज्ञान वाडटा म्हूण मनविकास इंग्लीश स्कुलाचे भुरगीं उलयली. ती खंय ऑटिझमाच्या दुयेंती भुरग्यां बरोबर काम करता. संवसारीक ऑटिझम जनजागृताय दिसा निमतान खासा रिपोर्ट. Being as a buddy for a special needs child is like one of the most amazing things that a person can be privileged to be, because you learn a lot you learn a lot from them, and you grow as a person, right? You grow as a person. You understand a lot. You open your mind to new thought processes that you didn't think that you could think, you know. Me and my friend over here, we both worked with the same child, and as he said, yeah, it's a very enlightening process. We learn a lot from the child. We learn a lot about ourselves from the child. It's a very enlightening process. Being with a child, a special child from grade 3 was really a lifetime experience for me, because I saw my friend grow with me, and every time taking him here, there, everywhere, and I grew as a responsible person because of him. And I think everyone should help children with special needs, because as they've said, it helps us grow as people. मजगती ऑटिझम जनजागृताय दिसा निमतान साखळे रॅली. ऑटिझम हा एक श्राप नसून हा एक वरदानच म्हणून आम्ही घ्यायला पाहिजे. आणि ऑटिझम मुलाने ज्या आज कमाल केलेला आहे, जसं टीचरने मला सांगत होते, नॅशनल लेवललाच नाही तर इंटरनॅशनल लेवलला सुद्धा ते सगळ्या फील्डमध्ये आज प्राइजेस घेऊन आले. मी प्रत्येक मुलांचं मनापासून अभिनंदन करते. आणि आज आम्हाला समाजाला गरज आहे त्या मुलांना प्रोत्साहन द्यायचं, त्या टीचर्सना प्रोत्साहन द्यायचं. आणि आज आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच आमची गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा खूप उत्तमरित्या काम करत आहे. पर्पल फेस्ट त्यांनी इंटरनॅशनल लेवल पर्पल फेस्ट कनेक्ट केला, आणि तिकडे बरेच डिसेबिलिटी मुलं, जी ऑटिझम मुलं, त्यांना वेगवेगळ्या तिकडे स्किल्सबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारची मशिनरी आज गव्हर्नमेंट उपलब्ध करत आहे. गव्हर्नमेंट इथे खूप चांगल्या रित्या फॅसिलिटीज आज ऑटिझम मुलांना मिळत आहे. आपाचे संस्थापक सदस्य दिनेश वाघेला संवसाराक अंतरले. आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे ते सदस्य आशिल्ले. गोंयांत आप पक्ष वाडोवंक ताचें व्हड योगदान. आज सांजे 3:30 वरांचेर तांचे कुडीचेर सांतिनेज मसणवंटीत निमणे संस्कार जातले. हायकोर्टाच्या जुइजां कडच्यान पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचें इन्स्पेक्शन. स्मार्ट सिटी MD संजितान जुइजांक कामा विशयी म्हायती दिली. नितळ कामाचो दाखलो. तुमी इन्स्पेक्शनाक येता म्हूण सगळें नितळ केलां, उदक मारला. कांय लोक थेट जुइजां कडेन पावले. आज स्मार्ट सिटीच्या कामाचे प्रदूषणा आड याचिकेचेर सुनावणी. हायकोर्टाच्या जुइजां कडच्यान पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचें इन्स्पेक्शन जालें. स्मार्ट सिटी MD संजितान तांकां कामा विशयी म्हायती दिली. जुईज येता म्हणून नितळ केला, उदक मारला. पणजेकार थेट जुईजा मेरेन. टोटली मिसमॅनेज आणि हांगा सगळे जंक्शन बंद केले, पार्ट बाय पार्ट करपाक जातालें आमचे.
Let me do. Sorry. I am not a technical person, but I can tell you, this could have been done in a very nice. Today they have clean put water, but so many days it was full of dust, and many people had an asthmatic attack. 2 दीस जाले उदक मारतात, ताच्या पयलीं धुल्लच धुल्ल. CCTV तपासल्यार काम कशें चलता तें कळटलें. ह्या रोडाचेर उदक स्प्रे करता, धूळ उडना म्हणून ताणें स्टेटमेंट केला कोर्टान. वेरएज बीच इज हॅपनिंग ओवर हियर. हांगा पळयला तुमी फक्त 2 दीस जाले उदक मारता, कोण हांगा उदक मारना. आनी ताका प्रूफ आसा, इज अ CCTV कॅमेराज इन दीस एरिया. नो वॉटर हॅज बींग स्प्रेड ओवर हियर. दीज आर ऑल फॉल्स क्लेम्स विच आर बींग मेड बाय द ऑफिशियल्स. सो वन्स अगेन आमी पणजेकारांनी बरो रिक्वेस्ट केला तांकां की तुमी आतां कितें तरी ऑफिसरांक सांगात, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनाक बोर्डाक सांगात की दे हॅव टू डू इट एज पर द डेडलायन्स. आतां म्हाका ऑनरेबल जज म्हणटाले की तांणी सांगलां की बाय 31st of May दे वील कंप्लीट. सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू हिम दॅट सर, इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर देम टू कंप्लीट जाल्यार तुमी म्हणले कोर्टान कॅपिटल पनिशमेंटाचो ताका ऑर्डर दिवची. सर तुमचे कडेन जर जमना, लेट शूड बी कॅपिटल पनिशमेंट फॉर द पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल. हे प्रत्येकाक कळूनी जबाबदारी घेवनी. आमी हांगा 2 वर्सां जाले सफर जाता, कोणाक पडलेले ना. रस्त्यार उदक मारून उदक गटारांनी, पणजेकारांक हुस्को. फाल्यां कोर्टान सुनावणी. More, there is something alarming. What people were talking is that they have spread the water and they have pushed the mud into the gutters which are affected. So I don't know now. So let us see how the judge reacts. A lot of people have been very annoyed. Even the judges were quite annoyed when they saw the strike between what do you call it, the Sheetal Hotel till here. So let's see. Tomorrow is the hearing. Let us hope what happens in there. मजगती स्मार्ट सिटी MD संजीत म्हणटा सगळ्यांच्या सुचोवण्यांक येवकार. शेड्युला प्रमाण सगळें जालां. आमचो पॉयंट ऑफ व्यू जो आहा तो आमी कोर्टाक फुड्यान मांडला. तांणी सुद्दां पळयला. लोकल्सांनी सुद्दां आयिल्ले सजेशन दिले. ऑल सजेशन्स आर वेलकम. वी आर वर्किंग विथ एवरीबडी. Sir, it is not only that the suggestions come today. Suggestions have been pouring in. We have been working along with the suggestions. Sir, अशें एलिगेशन जाला की संडे काम बंद आसलें म्हणून संडेचे वर्कर्स. I have no comments. You treat your allegations at your level. I have no comments. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तरेक श्रीपाद नायका आड बरो उमेदवार नाशिल्ल्यान तो 5 फावट जिखलो. हे फावट आरजीच पर्याय. आरजीचो उत्तर गोंय उमेदवार मनोज परब हेड ऑन. इंडिया आघाडी बरोबर वचूना ते सारकेच. म्हादय, नोकऱ्यो, गोंयचे जमिनीचे इशू आरजीच्या जाहीरनाम्यांत आसतले. उत्तरेत BJP आरजीची फायट, दक्षिणेत काँग्रेसूय आसा. आरजीची हे खेप चॅलेंज. उत्तर गोंय हो आतां ट्रेडिशनली म्हणपाक शकना, पूण फाटली 2 दशकां 25 वर्सां हो BJPचो बालेकिल्लो आसा. आज ह्या बालेकिल्ल्या भितर तुम्ही प्रचार करतात. तुम्ही जेन्ना फिल्डार हे करतात, तुमकां रिस्पॉन्स कसो येता? इतले वर्सां हो बालेकिल्ला जाला तेजे रिजन काँग्रेस. आयत्या टायमाचेर तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात, नाजाल्यार सावथाचो कॅन्डिडेट काडून नॉर्थान दवरतले, नाजाल्यार आनी कितें फिक्सिंग करतले आनी तुमी कॅन्डिडेट दवरतले जाल्यार तो श्रीपाद नायक जिखतलोच, BJP जिखतली. ते तेका टार्गेट करपाक फेल जाला. नाजाल्यार आपूण कशें बरें आसा हें दाखोवपाक ते टोटल फेलियर जाला. दॅट इज वाय हे 25 वर्सां ते येत आसा. आरजीपीन स्वतंत्र वेंचणूक लडोवची काय हे इंडी अलायन्साक जॉईन जावचे. आज जेन्ना तुम्ही ही परिस्थिती पळयतात, बरें जालें दिसता आमी जॉईन जाल्ले. आमकांच न्हू, सगळ्या गोंयकारांक दिसता की बरें जालें आमी वचोंक ना म्हणून. कित्याक जे लोक आमकां सांगताले की तुमी एक सीट सोडपाक जाय आसलें, नाल्यार अलायन्स करपाक जाय आसलें, हे ते गजाली सांगताले पळय, आयज तेच लोक आमकां फोन करून सांगता की बाबा तुमी आमचें आयकोंक ना, हे खूब बरें केलें. जनरली श्रीपाद भाऊ तशें एग्रेसीव जायना. तुमचो विशय आयलो आनी ते एग्रेसीव जाले. तू श्रीपाद भाऊ कितें शिकयता आनी कित्याक शिकयता, आनी तो म्हणटा की तुका अधिकार कित्याक म्हणून शिकोवपाचो. आतां जो मॅनिफेस्टो तयार करता BJP सांगता की आमी लोकांचे सजेशन्स घेतले, कितले 50,000 सजेशन टार्गेट दवरला. ते सजेशन्स कोणा कडल्यान घेतले? तेंच्यांनी घातला की तो पंचूच आसपाक जाय, सरपंचूच आसपाक जाय म्हणून. जाल्यार तुका सूचनाय परत ना शिकलेलो मनीसूच करतलो, पंच सरपंच नासलेलोच करतलो. हांव तेतूंतलो एक. तुमचो मॅनिफेस्टो कितें? म्हादो एक इम्पॉर्टंट विशय आसा आमचो. सेकंड इज आमचे जॉब्स जे युथाचे, मागीर आमची लँड, मागीर आमची गोंयची आयडेंटिटी. गोंयकार स्वयंपूर्ण म्हणून जे दाखयता जे स्वयंपूर्ण ना, हें आमकां थंय वचून पार्लिमेंटान दाखोवपाक जाय आनी तेजेर सोल्युशन हाडपाक जाय. दक्षिणेक तुमचेर वोट स्प्लिटर जाल्ल्याचो आरोप जाता. जशें एल्विस गोम्स उलयला नाजाल्यार गिरीश उलयला, तेच्या वयल्यान हेंच कळटा की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट BJP डिक्लेअर करतली. काँग्रेसचो कोणाक दवरल्यार कोण पल्लवी डेंपोक जिखपाक हेल्प जातली होय सर्वे आसतलो. आनी तो सर्वे जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना अमित पाडकर फोन आपलो चालू करतलो आनी तेन्ना काँग्रेस कॅन्डिडेट डिक्लेअर. जो लोवेस्ट आसतलो
तो कॅन्डिडेट असतो, तो कॅन्डिडेट असतलो आणि ते बीजेपी ठरयतली. बीजेपी म्हणजे बीजेपी ठरयतल्यान अमित पाटकर फोन चालू करून डिक्लेअर करतो. डू यू थिंक की हो जो ओव्हर रिलायन्स ऑन सालसेत आसा दॅट नीड्स टू चेंज? सालसेटीचेर फोकस हो आमचो नॉर्मल आसा तितलोच आसा, बट त्याच्या भायर ज्या जाग्याचेर हिंदू लोकॅलिटीज आसा आनी हिंदू वोटर्स आसा जे बीजेपीक आयज बीजेपी तांकां टार्गेट करता, त्या वोटरांक कडेन पावोन आमच्या कडेन ते कशे हाडटले हाचो प्रयत्न आमचो चालू आहा. काँग्रेस क्रिस्तांवांची, बीजेपी हिंदूंची हे लोकांक कळलें आहा. ते आतां जे दोनूय वोटर आहा पळय वाजोवन फायनली अरिजीत कडेन येतले. वॉट इज युअर टार्गेट ह्या इलेक्शनाक? ओके, जिखपाची टार्गेट आहा हें सगळे जाण म्हणटात ते बरें आहा. वॉट इज युअर वोट शेअर टार्गेट? नॉर्थान आमी चिंतता की ही जी फायट आसा ही आरजी आनी बीजेपीच्या मदीं जातली. सावथाक दॅट वील बी अ ट्रायंगुलर फायट. आरोपी बरोबर फोटो काडपाच्या प्रकारान हायकोर्टाच्या निर्देशाचो अपमान जाला म्हूण हायकोर्टाची स्वेच्छा दखल. पुलीस ऑफिसर आरोपी बरोबर फोटो काडटात हो प्रकार बरोबर न्ही म्हूण हायकोर्टान 2019 ऑर्थ दिल्ली. आरोपी बरोबर फोटो काडपी पुलीस ऑफिसरांक नोटीसी धाडल्यात. केस 15 एप्रिलाक. See, High Court has taken this suo motu contempt proceedings against the police officers who pose themselves before the accused, take photographs, and those photographs are published in the newspaper. In fact, there is a direction or a judgment of the High Court long time back, about 3 or 4 years back, where the High Court has completely banned this type of publications of newspaper photographs showing the accused and the police officer standing and posing. That has been banned by the High Court. Despite this, it appears that several photographs are published in the newspaper, and the recent one is of one lady who was supposed to be a person who left a child, I think, wherever it is. But that is, I think, the reason why the High Court has taken cognizance of it. And now the High Court has issued notices to certain police officers who are actually involved in these photographs and who are seen to be involved or rather seen posing themselves in this photograph. So High Court has taken a serious note of it, and the notice has been issued, contempt notice has been issued to these particular officers, and they'll have to face the contempt proceedings. काँग्रेसीन कोणाकूय उमेदवारी दिव इंडिया अलायन्स बरोबर रावतले. आपाचो आमदार वेन्झी वियागस प्रुडंटा कडेन उलयलो. काँग्रेस उमेदवार जाहीर करूंक टायम काडटा, मात इंडिया अलायन्साच्या नांवान खंय प्रचार सुरू जाला. बहुजन आनी अल्पसंख्यकांक दोगांकूय बरोबर घेवन वचपी उमेदवार खंय काँग्रेसीन दिवचो. आज आमी ऑलरेडी कॅम्पेन कॉमेस केल्ली आहा. आय हॅव ऑलरेडी किक्ड ऑफ द कॅम्पेन इंडिया अलायन्सा नांवाचेर, आनी वी हॅव मेड इट व्हेरी क्लियर की आज इंडिया अलायन्साचेर आमचे पार्टनर येस डेफिनेटली डिले करीत आहे आनी डिले करताय म्हणून आमी कॅम्पेन कॉमेस केली. But nevertheless, the face will come. Whoever is the face, we all as India Alliance partners will accept. And we have no say in office whether we like or no like. कोण म्हणता युरिया लामा बसवता, कोण म्हणता गिरीश बसवता, कोण म्हणता कॅप्टन विराट बसवता, कोण म्हणता अमित पाटकर बसवता. सो तेमगे कोणाक फेस दिवपा जाय, तेमगे स्ट्रॅटेजी ते जाणाय. As long as we need a good face, we need a dynamic face, and we need a face who will able to pull out votes from Ponda, Sange, Kankon, who has got personal connect with the people there. Because Congressa vote जो आहा, APA vote आहा, TMC vote आहा, हेर सगळे जे अलायन्स पार्टनराक आपापल्यागे वोट आहा तो येतलोच, कोणाकूय बसयलो येतलो. पूण तेजे भायर ही आमगे वोट शेअरा भायर तू पर्सनल कनेक्शन आसपा जाय. हे जाग्यांनी आमगे सालसेता जो मायनॉरिटी कम्युनिटी आहा तेमको हो वोट येतलोच आमकां. पूण जी मेजॉरिटी कम्युनिटीक जो वोट येवपा जाय तेका पर्सनल कनेक्टूय आसपा गरज आहा. सो हे सगळें चिंतून म्हाका जाता म्हणून जाल्यार फेस मुखार काडपाक गरज आहा. वी हॅव स्टार्टेड द कॅम्पेन ऑन सॅटर्डे, वी वील कंटिन्यू द कॅम्पेन टुडे ऑल्सो. आजूय आमी सांजचा वचपाय. सो फॉर अस that news of me, Vijay, Cruz meeting has never happened. We have never done that. कितें meeting आहा जाल्यार बाराबर कोतले, सगळे अलायन्स पार्टनर्स बाराबर रावन कोतले. आयचें राजकारण पळयल्यार तातूंत ना तेच बरें. पयशांचो खेळ. कळंगूटचो आदलो आमदार आदलो सभापती तोमाजेन उलयलो. तो सध्या लिखाणांत बिजी. ताची 32 साहित्य पुस्तकां, कातारांची 700 पुस्तकां आयल्यात. 52 तियात्रां. वेंचणुकेचे वारे व्हांवतना आदल्या आमदारां बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज.
5 terms I was the सरपंच ऑफ कांदोली आणि त्या उपरांत म्हाका काँग्रेस पक्षान तिकेट दिली काळागूट कॉन्स्टिट्युएन्सीची आणि हांव ती जिखलो आनी MLA जालो आणि त्याच वर्सा म्हाका स्पीकर म्हूण गोंयचे विधानसभेचो सभापती म्हूण निवडून दिलो आणि 5 वर्सां हांवें तें कार्य चलयलें. तें जाल्या उपरांत हांव जेन्ना इलेक्शनाक रावलो परतून तेन्ना हांव 350 वोटांनी हारलो आनी तेन्ना हांवें परतून पॉलिटिक्स सोडली आनी हांव परतून इस्कॉलान हेड मास्टर कसो शिकोवपाक आयलो. हांव रिटायर जाल्या उपरांत हांवें बरपावळीचें खूब काम केलें. सुमार 30 आनी 2 पुस्तकां म्हाजी भायर सरलेलीं आसा. अजून पर्यंत हांवें सुमार 50 आनी 3 तियात्र बरयल्ले आसा, ते माचयेर हाडलेले आसा. कांय तितूंतले पुस्तक रुपानूय छापलेले आसा. हांव गावपी. हांवें सुमार 600-700 कांतारां घडून गायलेलीं आसा, दुसऱ्यांकूय दिलेलीं आसा. तांचेंय पुस्तक छापून हांवें प्रिंट करून दवरलेलें आसा. युनायटेड गोवन्स पक्ष जेन्ना काँग्रेसान विलीन जालो तेन्ना आमी काँग्रेसमॅन, तो पर्यंत आजून पर्यंत काँग्रेसमॅनूच. आनी आजून पर्यंत म्हजी सिंपथी काँग्रेस पक्षाक आसा. इतल्याच कारणाक लागून तो पक्ष सेक्युलर आसा. सद्याचें पॉलिटिक्स जें हांव पळयतां ते नदरेन म्हाका जाल्यार दिसता हांव ह्या पॉलिटिक्सीन ना तो अदीक बरो. कित्याक आयचें पॉलिटिक्स आनी आदलें पॉलिटिक्स खूब वेगळें आसा. त्या काळार दुडवांनी सगळेंच चलनासलें, आयज सगळें दुडवांनी. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.